चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतवणुकींचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इस्तानो आयच्या माणका मोत्या कार्यावळींक तुमकां समेस्ताक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळींक आमच्या मदें एक मालगडो कलाकार जाणें तियात्र बरयल्यात, कांतारां कंपोज केल्यात आनी पालकाचेर सादर करून जायती नामनां मेळयल्या. आमच्या सगळ्यांचो आवडीचो आनी मोगाचो रॉकी डायस. रॉकी आयच्या माणका मोत्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. तुका हे परबी खरें म्हटल्यार रॉकीचो जायतो वावर आसा. आमी चिमटी मारल्यार तो मेळचो ना, ताका हात मारचो पडटलो. रॉकी, तुजी सुरवात पालकाचेर न्हेसोंक केन्ना जाली? पालकाचेर म्हजी सुरवात जाली 1961 वर्सा आल्दोणकारांच्या तियात्रांनी, जागोर तियात्रांनी आनी उपरांत 63 जो पेरीच्या तियात्रांनी. तेन्ना तुजी सुरवात जाली. तुका कांतारा म्हणून चान्स पडलो काय पार्टीन काम करतालो? हांव पयलो पार्टीन काम करतालो आनी कॉमेडी सोलो म्हणटालो आनी डिसेंट सोलो म्हणटालो. आनी त्या वेळार जे ऑडियन्स आसले तांचो रिस्पॉन्स ते कशें मानून घेताले? तांचो रिस्पॉन्स म्हाका भरपूर मेवतालो. पालकार येताच म्हाका जायते फावटी कॉमेडी कांतारांक पयलींच फिवणी मारताले. म्हणटच तुवें कितले सुमार तियात्र न्हेसलो आसतलो? हांव तियात्र 102 डायरेक्टर्स हांवें एक्टींग केलां ग्रुपांनी आनी तियात्र म्हज्या अदमासा प्रमाणे एक 2000 वयर जातले. म्हणजे पार्टिसिपेट जाला तियात्र न्ही, हांवें एक्टींग केलां पळय ते. एक्टींग केलां? हय. वा वा वा, खरेंच. आनीक ही कांतारां जी तूं म्हणटालो, कॉमेडी जावं डिसेंट क्लावन म्हणटालो, स्लो म्हणटालो, एक कोण कंपोज करतालो? स्टार्टींग म्हजें पयलें कांतार म्हाका कंपोज करून म्हज्या डॅडीन दिल्लें. म्हजो डॅडी पावल फ्रांसिस्को डायस ताणें दिल्लें आनी तें कांतार हांवें जो पेरीच्या तियात्रान म्हटलें. मानुएल दे पार्रा, फ्रांसीस दे पार्रा आनी पॅट्रीक दे सांगोळडा हांच्या तियात्रान हांव म्हणटालो. आनीक तुजो डॅडी तियात्रीस्ट डायरेक्टर म्हणून ताचो वावर तुका उगडास आसा? आसा. एक पयलें कांतार म्हजें ताणें म्हाका शिकयल्लें तें कांतार म्हणटालो पळय तें फाटीं हांव म्हणटालो तियात्रान तें मिक्स करून कांतारां तें हांव एक पेस एक कोरस म्हणटालो. तें हांव म्हणून दाखोवं? हय, दाखय. एक भुरगो वाडोवन जातोच ओड हो संवसार ताका लागता गोड पांय मायक लेगून तो दिता सोड सांपडोन ती नोश्टी नोड लागतोच वायट विसांचे वारें जिविताचें कोत्ता तो सारें पळयना तो वायट आनी बरें तारारारारान तिरराराराराम पाम आपलेंच म्हणटा खरें. आदीं जीं कांतारां आमी आदल्यांची कांतारां आयकत जाल्यार अशेंच तांचें ट्यून आनी अशेच पद्दतीचीं कांतारां आनी तीं आयकोंकूय बरीं दिसतालीं आनी आमच्या काळजा मनान आमी ती मानून घेताले. तर रॉकी, तूं केन्ना कांतारां कंपोज करूंक लागलो? हांव कांतारां कंपोज कर एक 15-16 वर्सां आसतना हांवें पयलें कांतार कंपोज केलें एक मनशाच्या जिविता वयर. तें म्हणून खरेंच मनशाचें जिवीत एक सोपून पळयात कशें रावता लिपोन ह्या संवसारान मनशाचें पोलकें व्हडपण पूण सांग चिंता जाय तें कोण कित्याक उपकात्ता तुडू आसोन तेच पोरी व्हडलें शिकोप शिकोन हें सगलें तूं वेताय विसरोन येतोत रोचनाराचें फॉर्मोन नियाळ करून पयशी तोर मनीस म्हणजे मातयेची बोर नियाळ करून पयशी तोर
मुनीस म्हणजे मातयेची बोर रेस्पेत मान संवसारान आसो सूर मनशा उतरांनी याळकोर निताय तूं काशावान भितर भायल्यान लुकटाचो मारून फोर तोर खंय उरला मनशा तुजो वालोर वायट बोरी उतराई मोतीन दोर. रॉकी हें कांतार म्हणटा आसतना तुजें पयलेंच कंपोजींग जालें आसलें तरी तुका जायतो हाचेर अभ्यास करचो पडलो आसतलो. वय वय जायते म्हाका एक कांतार कंपोज करूंक आजून पासून म्हाका 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो तसो लागता. आनी एक कांताराक हांवें जायतो हे केलो बोर घेवन हांवें कंपोज केलें आनी ते कांतार हांवें जायते गोंयान कॉम्पिटिशनाक हांव म्हणटालो आनी हे कांताराक म्हाका 13 प्रायज मेळ्ळी त्या टायमार. रॉकी तुजो जो स्वादीक आवाज जावं तुजो अखंड आवाज कसो तूं राखून दवरता? पयलीं सुवात सांगपाचें म्हणल्यार हो आवाज म्हजो म्हाका दिला एक देवाचें देणें कशें. आनीक हो आवाज हांव तियात्र आहा तेन्ना हांव कितेंय अशें थोंड बीन कितें खायना थोंड पियेना अशें करून हांव म्हजो आवाज सेफ करता. आनी पयलो म्हजो चड बरो आवाज आसलो आतां तितको ना. म्हणजे पिराय जाल्या उपरांत थोडो बदल जाता. जायतो चेंज जालो. पयलो आवाज एकदम पावरफूल म्हणजे वयले हेजेर हांव कांतारां म्हणटालो आनीक आवाजूय बरो आसलो म्हाका. कितली सुमार कांतारां तुवें कंपोज केलीं? हांवें कांतारां 500 वयर केल्यान 500. आनीक सगळीं कांतारां तुवेंच म्हटल्यार काय दुसऱ्यांक दिल्यान? ना दुसऱ्यांकूय शिकयल्यान हांवेंनूय म्हटल्यान. हांव पयलो कांतारां बी शिकयतालो भुरग्यांक. आतां तुवें म्हटलां की एक कांतार 1 म्हयनो लागता पूण म्हाका दिसता एक बरोबर तूं 2-3 कांतारां पासून त्या म्हयन्याक कोत्तालो आसतलो. हय एक कांतार 1 म्हयनो कित्याक लागता म्हाका हांव कांतारां मातशें इल्लें जोड गीत चड पोंदाक वयता एक उतर सोदून काडपाक आनी कसलीं उतरां म्हाका आवडनात घालपाक. जीं उतरां ज्या बसता त्या उतरांची सोदमोणी मेळोंक जाय आनी तीच सोदमोणी हांव लोकां मुखार हाडूंक सोदतां. ताका लागून म्हाका कांतारांक चड टायम लागता. कारण जीं रायम्स आसात रायमींग जावं भितरल्यो रायमींग थोडीं कांतारां तुजीं आसात भितरले रायमींग. हय रायमिंगा मदें रायमिंगा मदें रायम जावंक जाय. सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका 100% रायमिंगान कांतार येवपाक जाय. कित्याक जाता आनी हाडटा म्हणल्यार एक जायना. हाडटा तें दुसरें हितून वयता. हाडटा पडटा चोडटा सोडटा धाडटा तें हितून वयता. जाता घेता दिता पिता खाता हितून येता. हांव तें सोदून काडटा आनी तें सोदून काडूनच हांव कांतार कंपोज करतां. आनी मागीर हांव ती कंपोज केल्या उपरांत परतून चॅक कोत्ता परत बरयता. एक उतर कितें रॉंग जालें परत बरयता. अशें करून म्हाका 7-8 फावटी पूण एक कांतार बरोवचें पडटा. आतां निमाणो तूं खंयच्या तियात्रांत न्हेसता? आतां सद्याक हांव सिटिजनाक आहा आलिसिनाक तें मोर्चेन जालें ताका 10-12 वर्सां जालीं. तेज्या ग्रुपान आसा हांव. निमाणें तुजें जें निमाणें कांतार म्हणजे आतां सामकें निमाणें म्हटलां त्या कांताराच्यो 4 वळी. म्हज्या घराच्या फुडल्यान दोग जाण म्हजे शेजारी रावताले. दोगांयकूय तांकां पडोवन नासले. एकामेका गावयो सवताले. झोगडी तांची जातोत रोकडेच पुलीस चौकीर धांवताले. एक दीस केस्टांची ती कोर्टान पावोन फायली पोतयेन घेवन भोंवताले. एकलो म्हणटा हांव दाखयतां तुका कोर्टान नाचूंक पदवी आसा म्हाका. तूं शिमे भितर सरला 50 मिटर जागो चोरला साक्षी दवरल्यात गांवच्या लोकांक. दुसरो म्हणटा कोको भियेता तुका शिमेजू आड व्हडल्यो मिश्यो आसात ताका. तुजे लागीं कोर्टान हारोंक कोमऱ्यो फुटोंक जाय त्या सुकलेल्या रुका. वा वा वा. म्हणटच आयची जी परिस्थिती आसा आयज जें कितें चल्लां ताचेर जायते फावटी तूं उजवाड घालपाचो प्रयत्न करता. सारकें. आनीक आयज जायत्यो गोंयान घडामोडी जाल्यात हाचेरूय तुजे विचार आसतले कितें तरी करूंक? केलां हांवें नवें एक सॉंग केलां. आतां फुडल्या सिजनाक म्हणटलो हांव पूण तें हांगसून म्हणना. ओके. तर रॉकी तियात्र तुवें केन्ना पयलो तियात्र तुवें बरोवंक केन्ना हातीन घेतलो? हांवें पयलो तियात्र बरयलो 1970 वर्सा. केन्नाय पूण सांपडटलो.
आनी तो तियात्र हांवें आल्लें गांवांत दाखयलो, म्हापसा दाखयलो आनी कारवार दाखयलो आनी नुवें 4 सुवातेर दाखोवन तो मागीर तियात्र हांवें बंद दवरलो. त्या काळार तशे चडशे फकत गांवांक फेस्ता पुरतो तियात्र करताले आनी मागीर ताचे चडशे शो जायनासले. कोणेय एक डिमांड करून दुसऱ्या गांवांत व्हेलो जाल्यार जातालो. सारकें. आनी दुसरो तियात्र हांवें बरयलो जुरामीन, तो हांवें आल्लेम गांवांत केलो आनी कुडतोरीं केलो, तो मागीर बंद दवरलो. सगळे कितले तियात्र? हांवें सगळे 7 तियात्र बरयल्यात आनी 7 तियात्र हांवें माचयेर हाडल्यात. लास्ट तियात्र म्हजे बरे तियात्र चल्ल्यात म्हणटा ते रावंडाक गोंय ना आनी तूं म्हज्या जिवितान नागीण, तूं म्हज्या जिवितान नागीण हांवें लास्ट तियात्र म्हजो. त्या उपरांत हांवें तियात्र दाखोवना. त्या उपरांत मागीर आलिसांनी ग्रुपान नाचता आनी तेका आतां म्हणटा तशें. एक तियात्र पालकाचेर हाडटलो तुका सगळीं हांगा आसात आनी सगळीं रुपाय आसात म्हणटच एक तियात्र पालकार हाडटलो जाल्यार पयले सुवातेर कसली गरज आसा? तियात्र पालकार हाडटलो जाल्यार एक मेन म्हणल्यार फावो ते कलाकार आसूंक जाय. तो तियात्र सोबयतात पळय तसले. पूण जायते फावटी आमचे कलाकार पयले उतर दितात आनी मागीर मदें मदें सोडून येतात, घात करतात आनी तेका लागून मागीर ते तियात्र नाका जाता. आनीक ह्या उपरांतची आनी कसली अडचण आसता? आर्टिस्ट सोडले जाल्यार आनी कसली अडचण येता? दुसरी आतां अडचण येता ती म्हणजे म्युजिशियन मेळनात. म्युजिशियनाची पयले म्युजिशियन मेवताले पूण आतां मातशें म्युजिशियनूय बी एक फावटी 3-4 तियात्र घेतात, हांगासर पयलो तियात्र सुरवात करतात आनी मागीर ते दुसऱ्या जाग्यार वयतात, दुसऱ्या डायरेक्टराक वयतात आनी तूं मागीर म्युजिशियनाक सोदूंक भोंवन सारको काबार जाता आनी तूं तियात्र नाका म्हणून पळयता मागीर. ओके, तुवें म्हटलां सुरवातेक आपण विनोदी कॉमेडी कांतारां म्हणटालो, पूण तुवें कितलीं कंपोज केलीं? कांतारां हांवें कंपोज केलीं आनी दुसऱ्याची कांतारां म्हणना. कॉमेडी जावं डिसेंट जावं त्रियो, चौके, पांचके सगळे हांवूच कंपोज करता. आतां पयलेच कांतार हांवें म्हटलेलें ते म्हजे डॅडीचें. त्या उपरांत मागीर हांवें 15-16 आसतना वर्सांचें आसतना हांवें कंपोजींग करपाक सुरवात केली. रॉकी, आनीक 1-2 कांताराच्यो ओळी? आनीक कांतार हांव आमच्या लोनाबायक हांवें शिकयल्लें, ताका दिल्लें आनी ताणें म्हटलां आनी कांतार ताणें बरेंच वजनाक दीत म्हटलां आनी ताका म्युजीक हांवें सेट केलें, हांवें बसयल्लें. तें कांतार हांव एक वेर्स एक कोरस म्हणटा. ताराराराराम पाम 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 ताराराराराम पाम 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 तारारारा दाराम दारायरम तिरारारारिरायरम तारारारारा ताम पाम 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 पाम. एका चेड्यान म्हाका काजाराचें उतर दिलें, सिवील मॅरीज जावन हनीमुनाक बेंगळूर व्हेलें. बेंगळूरतान येतोच रेजिस्ट्रेशन कॅन्सील केलें, समाजाचे लोजेक लागून गोळपास घेवन मेलें. वत मोजो 12 वरार भोंवता जिव्या मनशाच्या रुपान, जिव्या मनशांक मेवता. तूं म्हाका मेवना, तुकाच तो रावता, तुजे सोदीक आयज सगल्याक तो भोंवता. रॉकी, अशें कितें तरी घडणी घडली? ना, हें कांतार कंपोज करपाक कारण म्हणल्यार हांव आलें ब्रिवरीक काम करतालो आनीक हांव नायटीक पडलो तेन्ना म्हाका कंटिन्यू शिफ्ट पडटाली जायते फावटी आनी एक दिसा नायटीक हांव टेबलाचेर न्हिदलो रातचो वचोन आनी त्या टायमार म्हाका एक अशें जालें कोणी म्हज्या गोमट्याक धरून फुगार केल्ले भशेन. म्हणटच हांव उठलो हें करून आनी मागीर हांव बसोन मागीर हो सब्जेक्ट म्हाका मतीन येयलो आनी त्याच टायमार हांवें तें एका कार्टनाची कुडक्याचेर हांवें तें बरयलें कांतार आनी मागीर हांवें तें सेट केलें घरा हाडून आनी तें कांतार हांव मागीर हांवें लोनांक शिकयलें. लोनान तें म्हजे कॅसेटीन म्हटलां आनी इतलें पेजत म्हणलां आनी बाबुशान म्युजीकूय ताका बरें पेजत वाजलां. म्युजीक हांवें रचलां पूण कांतार म्युजीक बरयलां बाबुशान. एक साद्या स्वभावाचो उक्त्या मनाचो रॉकी डायस जायते फावटी आमची बॅट जाता आनी तातूंतल्यान सादी उतरां आमी उलयतात आनी वेतात पूण तियात्रांचो जो मोग आसा आनी तियात्रांची जी उमेद आसा ती सगळ्यांक तितलीच आसता पूण वेव्हारांत घालता आसतना रॉकी ती दुसरे भशेन घालता. जशें आतांच ताणें सांगलां की कांतारां कंपोज करपाक सब्जेक्ट कशे येतात. खरेंच रॉकी ही कांतारां म्हणटा तुवें तुज्यो स्वताच्यो
कितल्यो कॅसेटी तयार केल्यो? हांवें स्वताचे 7 आल्बम काडल्यात. तातूंत मध्ये DVD आनी ऑडियो आनी CD आसात. म्हजो पयलो आल्बम कोंकणीच्या वेळार काडलेलो हांवें, फ्लोरेन वाज, उडास फ्लोरेन वाजाचो. आनी दुसरो आल्बम हांवें रॉकेस्टार म्हूण काडलो ते सेम दुसऱ्या वर्सा. आनी तिसरो आल्बम हांवें काडलो म्हाका न्हीद जाय. चवथो जायनाका फुटकिरो. आनीक 5वो हांवें फ्लोरेन वाज मारतीर पोत्तून हांवें आल्बम DVD केली. आनी 6वो आल्बम हांवें तुकाच लागून. आनी 7वो आल्बम म्हजो आतां लास्ट हांवें काडला तुमचो उपकारी हांव. एक सगळे डायरेक्टरांचो हांवें उपकार हाडून एक आल्बम तयार केलो. म्हणजे आयज तांच्यांनी म्हाका तियात्रान घातला म्हणून आयज पासून काला म्हजी जीवे उरली अशें. सारको आमी टायमार पावल्यात आनी त्या सुवातीचेर हो प्रश्न सोंपता. आदले जे तियात्रिस्ट आसलेले तांच्या सांगाताक आनी आयज तूं तियात्रिस्टा मदें काम करता तर हातूंत कितें तरी वेगळेपण अशें दिश्टी पडटा? हय, जायते वेगळेपण आसा. आदले तियात्र आनी आतांचे तियात्र. आतां तियात्र इल्ले सुदरल्यात पूण एक हिस्टोरी वद्दान वा कितें वद्दान नांवाचें वद्दान नांव आनी आतां तियात्रांची पळय पोट घालतात न्ही ती आतां तियात्रांक शोभनात तसलीं नांवां घालतात. पूण आदले तियात्र आतां तियात्र जायते हें आहा. ते म्हाका त्या कांताराचो उगडास आयलो. संवसार सुदरलो पूण मनीस सुदरोंक ना, जनवार सुदरलें तर ताका गिन्यान ना. म्हणजे आयज आमी जायते सुदरल्यात तरी पूण जायत्यो चुको करीत आसात. चुकी करतात, जायते करतात. आनी तियात्र एक बरयलो जाल्यार तो सारको उतरांनी बांदून हाडिनात. तियात्राचो सब्जेक्ट एक वयता आनी उलोवप उतरां भितरली दुसरीच भाशेन जातात. हे भाशेन वयतात. आयची जी कॉमेडी आसा आनी आदली कॉमेडी आसा हातूंत कितें तरी वेगळेपण दिश्टी पडटा? जायते वेगळेपण आसा. आदली कॉमेडी आमी सांगपाचें म्हळ्यार आमचो जासिन वाज कितें तो कॉमेडी करनासलो. स्टेजीर तो चलोन गेल्यार लोक ताका इतले हसताले आनी इतले मारताले. पूण आतांचे कॉमेडियन आमचे थोडे आहात ते कितें कितें करतात कांय समजना. फोर्सान कॉमेडी करतात आनी मातशें कॉमेडी करतना मातशें इल्लें कोपूय मारतात. आलेशिनाचे तियात्र आनी आयज आमी आमच्या सालसेतीन जे तियात्र जातात आलेशीन नोताचो मोर्जे तर हातूंतलें कितें तरी वेगळेपण तुका दिश्टी पडलां? कारण फाटले जायतीं वर्सां तूं त्या पंगडांत आसा. हय, आलेशिनाचें बरोवप बरें आनीक बरें तियात्र दाखयल्यात तेणी बरोवन. एक फेसबूक जावं सरपंच जावं आमदार मागीर आतां सिटीजन बरें तियात्र तेजे. पूण तियात्रा मदें कितें आमचे तियात्र डायरेक्टर बरयतात ते बी आसात सेम तशें येता. व्हडलें डिफरंट कांय ना. फकत एकूच ते सेटींग ते तो काला अकाडेमीसान तियात्र करून येता म्हणून तेजे मातशें इल्लें मांडावळ वेगळी आसता. ती तयारी करून ती तयारीचेर येता. आतां आदले तियात्रिस्टा मदें कोणा बरोबर तुका भुमिका करूंक जावं कांतारा म्हणूंक मेवलें? हांव आदले तियात्रा सगळ्यांचे बरोबर नाचलां. सांगपाचें म्हळ्यार आल्वार सांकलाच्या तियात्रान नाचलो. 2 वर्सां 2 रावंड नाचलां ताका. मागीर प्रेम कुमाराचे 3 वर्सां नाचलां गोंयांत बोमाई. मागीर जासिन वाजाच्या तियात्रान नाचलां आदल्या. रॉबिन वाजाच्या बरोबर हांवें एक कांतार म्हटलां बोमाई म्हटलां तें. म्हणजे कांतार म्हणजे ताका सपोर्टर कशें आमी कांतार मेन सोलो तो म्हणटालो पूण आमी ताका सपोर्ट करताले. हांव फातिमा आनीक मिनी डायगू आमचो शिवोलेचो तो एक कांतार म्हणटालो आनी आमी ताका फकत तेजे पोटार मुठी मारून डिंग डॉंग डिरी आप तो मागीर नाचोय आमी हारी आप तो हांवें तो कांतार म्हणटालो. ताका म्हणजे सांगपाचें म्हळ्यार सगळे आल्फ्रेड रोज आनी आयरिश डायस लुईस रॉड मागीर आमचो म्हणजे कोण एकलो उरोंक ना. हांव तांच्या ग्रुपान तांचे हय तांचे तियात्रा बरोबर नाचलां. आनी दुयेट हांवें जायते जाणांचे म्हटलें. लोनाचे बरोबर म्हटलां, आमचो आंतोनीस मेंदेसाय बरोबर म्हटलां, मागीर आमचे बेटिनाजा बरोबर म्हटलां आनी मागीर जायते आमचे गोंयचे हांगासरले कलाकारां बरोबर चेडवां बरोबर आनी दुयेट हांवें जायती म्हटल्यान. पूण चडशीं तूंच कंपोज करतालो? म्हजीच कंपोज. हांव दुसऱ्याची कांतारां केन्ना म्हणना. आनीक दुसऱ्याचे बरोबर कांताराक पासून हांव रावना असो न्ही पूण जेन्ना तें रायमींग तर सारकें ना हांव ताका पयलें सांगता हें रायमींग मातशें आसा हांव मातशें सारकें करता. मागीर तेणें ओके म्हणलें जाल्यार करता ना जाल्यार तो नाका हें तो आपणें दिलां तो हेंच म्हणूंक जाय म्हणलें जाल्यार हांव मागीर सांगता बाबा म्हयलें जावचें ना हांव ताका रिटर्न दिता. कित्याक हांव रायमिंगा भायर कांतारां म्हणूंक सोदिना. तुजें आवडीचें कांतार खंयचें? म्हजें आवडीचें कांतार हांवें रचलेलें. म्हजी जायतीच कांतारां म्हजीच आवडीचीं न्ही हांवें रचलीं म्हणटात. ना पूण कांय तरी एक वेगळो हें आसता की हें कांतार म्हाका चड आवडटा.
आवडटा म्हणजे हांव पयलीं कुड्डो मोग म्हणून कांतार म्हणटालो. आलवाशे तियात्रान हांव तो ओपनिंग म्हणटालो. मोखोरेस तो कुड्डो दोळ्यार ओडटा पोड्डो रूप जात कात मात पूण पयना दाणगो ओ तूं जोड्डो इनोसेंट दोग मोग कोन्नारा मोगान बाबडी आड्डो हो तांचो गुपीत मोग लिपोन पयतालो तो सेड्डो चेड्यान उतर दिले चेडवान मानून व्हेले हें लिपोन पयतेल्याच्यान पळोवंक नेजो जाले गोरच्यां खावून आले तांचें तोंड ती केले मायन चेडवाक घरान बंद केले दाराक मारून ताले. आतां आनी खंयच्याय कांताराच्यो 4 वडी आमच्या ऑडियन्साक. आनीक कांतार हांव आलवार सांकलाक म्हणटालो आनी तें चड फेमस मागीर कांतार त्या टायमार आनी रिपीटूय एकदम चड जातालें. ते बारबेराच्या शॉपार तांणी लायल्यात दोरेचे बिल्ले ते सांगतात पळय ते दोरेन आमी केस कातोरचे पडले आमी गोंयकार एकदम हुशार उक्त्या मोनान निवडून हाडले ते आपली बोल्सां भरून आमकां सलाम करून चल्ले केस कातरूंक काचा 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 ही पिकाट 50 रुपया बोगो साहेबा म्हाका नाका म्हाका नाका म्हाका नाका म्हाका नाका म्हाका नाका कितली दोर मारूंक पापिया ओदीक बरे आमी सगळे बारबेर पण शिकया मागीर हांव तुजें तूं म्हजें सवाय भितर केस कापया. वा 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 वा. रॉकी बाब, जे भशेन भुरगेपणांतल्यान ह्या तियात्रांतल्यान तूं वयर सरला तशें आयज आमचे भुरगे वयर सरतले जाल्यार कितें गरजेचें? एक तियात्रीस्ट जातलो जाल्यार पयलें सद्याक तुवें कांतारां कंपोजींग शिकोवंक जाय. कित्याक दुसऱ्यांनी कांतार हाडून तूं तियात्री जावपाक सरलें जाल्यार तूं मागीर फुडें सांडटा. आनी दुसरें मेन म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार खंयच्याय कांतुरिस्तान पयलीं सॉल्फा शिकोवंक जाय, म्युजीक पयलीं शिकोवंक जाय. आमी आहात ते म्युजीक शिकोवप नासतना कांतार म्हणटात पूण मागीर तें सदां बरोवना तें. इतली एज जाता तितले तूं मागीर सांडटा. जायते फावटी तूं बिडांक भायर पडटा आनी कितें जाता अशें आनी म्हाकाय घडलां अशें. आनी पंगडान जेन्ना सुवात आपणाची टिकोवन दवरतलो जाल्यार कितें करपाची गरज? पंगडान तूं सुवात टिकोवन दवरतलो जाल्यार तुवें पंगडा बरोबर बरे उतरान चलोवंक जाय. ल्हानविकायेन आनी सगल्यांक बरें मोयपासान उतर दिवन हे भाशेन तुवें चलोवंक जाय. तूं जर तुज्या व्हडपणान चलोवंक लागलो जाल्यार तूं त्या पंगडान टिकपाक बरें कुसतार. आनी टायम, वेळाचें म्हत्व गरजेचें. वेळाचें म्हत्व गरजेचें. तुवें एक तियात्र आहा जाल्यार तुवें एक अर्द्या वरा पयलींच भायर सरोंक जाय. पयस जाल्यार 1 वरा पयलीं भायर सरोंक जाय. आजुनूच आमी समज तियात्र 7 आहा आमी 4 भायर सरतात. तें म्हत्व तुवें मेन राखूंक जाय. कित्याक लोकांक केन्नाय तियात्र आमी टायमार जायना ती खरें लेट जातात पूण आमी आमचो टायम पयलो राखोंक जाय. आमी तो टायमान भायर गेले मागीर तो गडबड जाता सगळो. समज एक तियात्र म्हणजे 7 वरांचेर आसा आनीक तो 7 समज 10 जालो जाल्यार तो परफॉर्मन्स बरो जाता? ना जाता बरो, जायना अशें म्हणूंक जायना पूण जायते फावटी तियात्र वाजेतात मागीर चड बेगीनूय पावले जाल्यार आनी तियात्र टायमार जायना जाल्यार आनी मागीर तें कितें जाता तें हांव नको तेंचे वाजेन मागीर. पूण टायम राखपाक गरजेचो तो खरो. म्हणटच हो टायम तियात्रिस्टांनी राखता तसो ऑर्गनायझरांनी तर राखलो जाल्यार तियात्र आनीक फुलोन येता. फुलोन येता सारकें. ऑर्गनायझरान बी टायमार तियात्र करपाक वावरूंक जाय. जायते फावटी चड करून कितें जाता तियात्र लेट जावपाचें कारण केन्ना केन्ना चीफ गेस्ट बी आसतात न्ही ते टायमार येयनात आनी तेका लागून ते तांकां रावतात आनी मागीर तियात्र. आनी आमचे जायते फावटी थोडे आमचे कलाकार दुसऱ्याय तियात्रांनी न्हेसतात आनी आमी तांच्या पासत वाट पळोवन रावता सारकें. रॉकी बाब, खरेंच तुवें तुजे मोलादीक विचार आमच्या मदें मांडले आनी तुजो वावर थोडो चिमटीभर आमी लोकां मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला. तुज्या मोलादीक वेळा पासत आनीक म्हज्या उल्याक पाळो दिलो त्या पासत खासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान आनीक आमच्या कॅमेरामॅन सावियोच्या नांवान चडांत चड तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांवूय तुका देव बरें करूं म्हणटा. आयज तुवें ही म्हजी मुलाखत घेतली म्हणून आनीक तुकाय देव बरें करूं आनी आमच्या प्रुडंट मिडियाकूय चडांत चड देव बरें करूं.
आनी आमचे कॅमेरामॅन शाव्यकूय हांव म्हज्या काळजाची खरो एकतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी इतल्यानूच रॉकी सांगताक आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस. आयजे वस्यान पडलोन तुमकां काळीज म्हजें खोशी जाता. कितले तुमी तियात्रांचे मोगी तियात पडलोंक दांबोन येता. हे पालकार कांतार कोत्ताना तुमी आमकां कितलो मान दिता. तुमच्या बऱ्या आशिर्वादान उर्बा आमची वाडत वेता. तुमी आमचे तियात्र पळयतात म्हूण आमची उर्बा वाडत गेल्या. कोंकणी भाशेन तियात्र बरोवंक नवे भुरग्यांनी सुरवात केल्या. ल्हान ल्हान तियात्र हे बरोवन आयज व्हडले डायरेक्टर जाल्या. तियात्र मातशी फुडें व्हरोंक आमकां ताकद तुमीच दिल्या.